सगळे व्हडल्या खुशीन बाब राहुल मांद्रेक काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या परिवारान सामील केल्लो आसा। आमी तेजें स्वागत करतात आनी ताका एक बरें पॉलिटिकल आनी सोशल लायफ आमी विश करतात। बाब राहुल मांद्रेक ज्या पक्षान पयलीं आशिल्ले ते खूब प्रामाणीकपणे रावले आनी प्रामाणीकपणे तेणें खूबशें काम सायलंटली केलें। जे खंयच्याय पक्षाचो कार्यकर्तो कसो आसचो तातूंत भितर ते सगळे गुण बाब राहुल मांद्रेक आमकां पळोवपाक मेळ्ळे। म्हणजे इवन ताका जेन्ना रिप्लेस केलो त्या डिग्निटीन त्याच हातून तेणें पक्षाचो डिसिजन मान केलो आनीक शांत तो रावन जो पक्षाकडे ज्या पक्षान ताका पयली जबाबदारी दिली आनी तेजे नंतर ते रिप्लेस केले तेजें काम आमी सगळे पळयताले आनी ज्या तरेन तो एंटायरली वागलो तेजे नंतर म्हणजे तो इमिजिएटली पक्ष सोडून गेलोय ना आनी त्या पक्षाचेर कांय उलोवपाकूय कसो हें करून गेलो ना। म्हणजे एक सभ्यता जी गरज आसता राजकारणाच्या पब्लीक लायफान ती सभ्यता आमच्या राहुल मांद्रेक पळोवपाक मेळ्ळी। थंय म्हाका दिसता म्हाजे सारके खुबशे लोकूय ताका एट्रॅक्ट जाले आसतले आनी ज्या शिस्तीन तो पक्षाचें काम करीत गेलो पक्ष वाडोवपाक तेणें वेगळे वेगळे लेवलाचेर तो काम करतालो हे आमी लागींच्यान आमी पळयताले। एक चार्टर्ड अकाउंटंट आपले प्रोफेशन सांबाळून तो राजकारणी करतालो आनीक बाय डॉक्टर प्रमोदा आनीक आमचे बाब तुलियो आनी दोतोर कार्लोस आनी तेंच्या बाकीचे सोशल एक्टिविटीचे आमकां सांगलेले आसा। आनीक अमरनाथ पणजीकरांनी तेजेर तेजे भुरगेपणांत म्हणजे ते गांवचे आशिल्ले कारणान तेजे सांगलेले आसा। सो असो एक आमकां वांगडी काँग्रेस पक्षांक आयज मेळ्ळा जो एक प्रोफेशनल आसा आनीक संघटनेचो अनुभव आसा आनी एक बरो स्ट्रॅटेजिस्ट जे एसएमएन सारके लिगल एक्युमेंट मांडटा काँग्रेसचे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर कार्लोस फेरेरा, डॉक्टर प्रमोद साळकर वर्किंग प्रेसिडेंट, तशेंच म्हजे मित्र तुलियो डिसुजा, मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर म्हजो गांवचोच भाव तो खोर्लेचो, तशेंच ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हादेव ब्लॉकाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंगलदास नाईक, शशांक नार्वेकर, प्रदीप नाईक बाब जनरल सेक्रेटरी, म्हजे मित्र सलमान, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्चित नाईक, काँग्रेस स्पोक्सपर्सन गोवा प्रदेश महेश मांद्रे, म्हजे मित्र समीर ओलवयकार आसा, नोनू नाईक आयिल्ले आसा आनी ऑफकोर्स जन भंडारी जे रस्त्यार सदांच तुमकां दिसता एक्टिविजम करतना। आज म्हाका खूब खोस भोगता हे काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाक। कित्याक म्हणल्यार देशान जी भिरांकूळ वातावरण आसा, काल तुमी पळयले सगळे तरणाटे भुरगे रस्त्यार देंवले, तांची जी मारहाण जाली तेन्ना खंय तरी मोदी सरकार दिसता आपूण खरो शेनशाह म्हणून आपूण म्हणटा तें खरें। तेन्ना हांव ताका मुद्दम याद करूंक सोदता, तशेंच गोंयच्या सरकाराक सुद्दां याद करूंक सोदता, बीजेपी सरकाराक जे फावंडेशन आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते डेमोक्रेसी आसा ते काँग्रेसान फावंडेशन केल्लें ते मजबूत करपाची गरज आसा आनी खरें बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी शेनशाही गोंयान चलची ना, देशान चलची ना। तेन्ना हें वातावरण जे भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा हे सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक उलोवन दाखयता। सगळे गोंयकार तुमी कोणा कडेन विचारा सगळे सरकाराक भिटिल्ले आसा, म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्लां। तेन्ना हो क्षण जो आसा इलेक्शन जे आसा ते एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर, कित्याक नाल्यार गोंया वचपाचें ना। दिसता तुमकां तुम्ही काम करतात आसतले ह्या दिसान, सो खंयच्या मुद्द्यांचेर काम करतात? म्हापशा मेन म्हणल्यार म्हापशेचे खरे फामाद आसा बाजार। आता बाजाराचो जो इश्यू आसा ते वेपारी संघटना जे आसा सीएमाक येवन मेळ्ळे, सीएम फाटीं म्हाका ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने जाले हांगा आयले, म्युनिसिपालिटीन आयले, तो मुद्दो थंय आसा। इवन तो प्रेसिडेंट आसलो ताका काडलो, तांकां जाय ताका बसयलो, पण म्हापशेचे व्यापारी जो संघटना मेन आसा ताजेर चडशे लोक अवलंबून आसा ते थंयच उरले।
म्हापशे रस्ते तर सोडून दी, इवन ते सॅनिटेशन जाल्ले आसा तो प्रकल्प वायट एलिफंट कसो आसा म्हापशा, अशे अनेक मुद्दम आसा. कला मंदिरचो इश्यू आसा, रवींद्र भवन. सो हे मुद्दे जे आसा, आनी आमी खुबदां म्हणटा म्हापशेचो MLA केपेबल ना म्हणून. हांव म्हापशेचे MLAक दोश ना, ती पार्टी केपेबल ना. ताणें थंयचे वोटर जे आसा पळय दे हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड. कोणाकूय बसयन ते मारतलेशी आशा आसा. तेन्ना म्हापशाकारान हे सगळे पयल्ले आसा, हो बदल निश्चित जाता. आम्ही खोर्जयेकार, हांव खोर्जयेकार आनी आमचो आमदार खोर्जयेकार. सो 3 खोर्जयेकार हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आयज आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवण, एक बरो एड्युकेटेड, बरो क्लीन इमेजीचो एक बरो कार्यकर्तो आमच्या पार्टीन आयज आमकां सामील जाता. राहुल बाब जेन्ना आम आदमीन आसलो तेन्ना तेंची आनी आमची सदां झगडी जाताली फेसबुकाचेर. तो आपणाचें गायतालो, हांव आमचें गायतालो, आनी शेवटाक काँग्रेस पार्टीचे जो गायतालो तो आयज जिखलो. राहुल बाब आयज आमच्या बरोबर येयलो. कित्याक सत्य हें सदांच सत्य आसता. राहुल बाबाक पयलीं दिसलेलें जसो चमत्कार त्या वेळार लोकांक फटोवन कालाधन आनी कितें प्रशासन बरें म्हणून अरविंद केजरीवालान थंय फटोवन लोकांक थंयसर चमत्कार जालो, तशें तेंच्या सारकेल्या लोकांक तेंकाय दिसलो की गोंयानूय चमत्कार जातलो. पूण जेन्ना ते रियलायज जाले की गोंयान काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना आनी खंयच्यो पार्टी येतल्यो आनी एक आमदार, 2 आमदार, अर्दो आमदार, नात आमदार अशे प्रकार जातलो. पूण गोंयान जर ऑल्टरनेटीव एक बरें शासन प्रशासन दितले गोंयकारांक, गोंयकाराचें सरकार दितले जाल्यार काँग्रेस पार्टी शिवाय पर्याय ना हें तेंच्यांनी रियलायज तेंकां जालां. आनी आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवण, बरो विचाराचो, बरो क्लीन मनीस आमच्या सांगाताक हांगा आयज पावल्लो आसा. तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन, तेंची काम करपाची पद्दत ही आमकां हेल्प जातली. खास करून आमच्या सारके लोक जेन्ना आमी हांगा वावुरपी ऑफिसान काम करता, ऑफिसाच्या फाटल्यान रावन काम करता, जे ऑर्गनायजेशन करपाक जाय, जे एडमिनिस्ट्रेशन जाय, तेंचो आदार, तेंचो हातभार आमकां निश्चित लाभतलो. म्हाका कांय वर्सां फाटीं राहुला बरोबर खूब काम केल्लें आसा. रोटरी क्लबान जशें लिओन सांगलें तशें आमी सगळीं समाजा खातीर वावुरपी रोटरीचे आमी वांगडी. आनीक ताजे जेन्ना तो प्रेसिडेंट आशिल्लो क्लबाचो तेन्ना ताणें केल्लें सगळें म्हणजे कार्य लोकां खातीर ती ताज्यांतली जी लिडरशीप आसा, जो एक्टिविजम ताजे भितर आसा आनीक डायरेक्ट उलोवपाचें ताजे व्हेरी आर्टिक्युलेट पर्सन, नॉलेजेबल. आनी आज आमचो पक्ष खंय तरी मातसो म्हणजे एक लोकांक सगळ्यां मदीं वावुरणारो असो एक कार्यकर्तो आनी एक शिकिल्लो मनीस असो जॉयन जाता मातशें खंय तरी पक्षाक. आनी आमकां सगळ्यांक काँग्रेस पक्षांतल्या लोकांक बरी उमेद आयली. हो दीस म्हाका बेस्ट कित्याक लागला, कित्याक म्हजो खोर्जुवेंचो गांव भाव जॉयन जाला काँग्रेस पक्षांत. मांबरे फॅमिली हांव तेन्नासून ल्हानसून वळखता, कित्याक ते आमचे नेबर थिंगा खोर्जुवें. आनी भरपूर लोकां पासत काम केलां, लोकां पासत आदार दिलो आनी लोकां पासत सदां आसता. राहुल मांबरे दुसरे पक्षान आशिल्लो तेन्ना हांव सदां पळयतालो तेजे पोस्ट, कित्याक इंटेलिजंट म्हण शिकून उलयतालो, हांव पळयतालो. कित्याक ते हांव चिंततालो हो बरो मनीस दुसरे पक्षाक रॉंग पक्षान आसा आनी हांव चिंततालो केन्ना आमचे सायडीन येतलो. आनी आयज आयलो तो, हांव ताका वेलकम करता विथ हीज फॅमिली, बिकॉज द आयडियल्स ऑफ दॅट मेंटॅलिटी लायक एड्युकेशन and the ideas आहात ते, it aligns with the Congress movement, the Congress founding philosophy, आणि ते आमचे वांगडा रावन आमकां बूस्ट करून आमचे काँग्रेस पक्षाचे आमचे कितें आसा ते आंदोलन कितें आहा ते फुडें व्हरपाक ते सदां आमचे बरोबर आसता. राहुल तूं जाणा पासून मुळगांव तुमी देवळा पासून आयला, सो इतले कनेक्शन आहा आमचे. सो दॅट इज वाय आय फील दीस इज welcoming homecoming of Rahul Mamre into the Congress party.